Abtun saiba bola Dornir raushel tola Moche antu kole Surup moche bogle Kakut mochi Kakut mochi kor Saibam. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सर्वस प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमचो देव आमकां दर दिसा आमचें जिवीत नवसरूंक उलो मारता आनी आमकां एक संदी दिता. आयज तरी मोजोतालो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारून कोरी नाकात. हे कुर्साचे वाटेन पवित्र पुस्तकांतल्या 9व्या कोरारांत आपल्या जिविताची नवसरणी केलोल्या सोबार मनशांचेर आमी नियाळ करतले आनी आमच्या जिवितान नवसरणेचें पावल मारूंक वावुरतले. हे कुर्साचे वाटेचो विशय जिवीत नवसरुया, तारण जोडुया. भोगतीन हे कुर्साचे वाटेन वांटो घेवया. पयलें स्थान. जेजूचेर मोरनाचें फर्मोण मारतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. माथ्यू एक 2 वसूलदार आसलो. लोक ताका वायट उतरांनी पाचारतालो. असले मनीस वायटोवे म्हूण लोक लेखतालो. पूण जेन्ना जेजू ताका म्हणटा म्हजे फाटल्यान ये, तेन्ना सगळें सांडून जेजू फाटल्यान वेता आनी नीज फाटलावदार जावन जेजूची बरी खबर लिखणेंतल्यान बरोवन दवरता. मोगाला जेजू आमच्या वायट संवयांक फाट वळोन आमचे गूण तुज्या बऱ्या वावरा पासत वापरूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकूट आमची कोर सोम्या. काकूट आमची कोर. दुसरें स्थान. जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. समारितान बायल उदक काडूंक बांयचेर आयलोले कडेन जेजूक भेटता आनी आपल्या जिविताची नवसरणी करूंक पावता. काजाराचो संस्कार जोडिनासतना 6 दादल्यां लागीं सांगाता ती जियेली. जेजूच्या उतराक कान दिवन आपली चूक वळखून घेवन जेजू संवसाराचो तारोक म्हूण मानून तिणें घेतलें आनी आपलें जिवीत नवसरलें. मोगाला जेजू लग्नीक संस्कार पवित्र म्हूण ओळखून घेवन 2 क्रिस्ती कुटुंबांनी लग्नीक जिविताचें वर्तेपण सांबाळूंक तांकां तुजो आदार दी. काकूट आमची कोर सोम्या. काकूट आमची कोर. तुझी पवित्र सूर्यावरी फांता तोरी यावे तुका ओगमात केलो देवा बोगोस मागा सायबा. तिसरें स्थान. जेजू पयले फावटी दोरनीर आपटोता.
पोरनिपाट नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र गुस्सा वरवीं सडयलो म्हूण सगलो संवसार. पावलू क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक पिडापीड दितालो. दमास्काचे वाटेर आसतना तो दोनीर शेवटलो आनी जेजूचें दर्शना उदेशी आपली चूक ताणें वळखून घेतली. क्रिस्ताचो विरोधी आसलोलो तो क्रिस्ताचो बागेली जालो. क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक सोटयतालो तो आपुणूच क्रिस्ता पासत कितेंय सोसूंक तयार जालो. मोगला जेजू तुजो वावर फुडें व्हरूंक कोश्टां आनी आडकोळी वेलार पासून तुका विस्वाशी रावूंक आमकां तुजे कृपेन भोर. काकूट आमची कोर सोम्या काकूत आमची कोर. चवथें स्थान जेजू आपले आवयक भेटटा. पोरनिपाट नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र गुस्सा वरवीं सडयलो म्हूण सगलो संवसार. जाखेव मुखेल 2 वसूलदारांतलो एकलो जेजूक पळोवंक सोदतालो. जेजू वेचो आसलो ते वाटेन धांवून वचून रुमडीच्या झाडार चडलो. जेजून ताका म्हणलें, जाखेव बेगीन देंवून ये, आयज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. जेजूची ही उतरां आयकून आपल्या जिवितान खुशाल तो जाता आनी फटयलेल्यांक तांकां पोट परतून दिवंक गोरिबांक वांटूंक फुडें सरता आनी जेजूचो पाटलावदार जाता. मोगला जेजू स्वताच्या मार्गान चलून गरीब दुबल्यांच्या आदाराक पावूंक आनी अशे तरेन तुजी सेवा करूंक आमकां तुजो आदार दी. काकूट आमची कोर सोम्या काकूत आमची कोर. तुझी तुम तोराय मोगा पोरो सुचली तोरी आवे तुका ओकमान केलो देवा बोगोस माका सायबा. 5वें स्थान सिरेनचो सिमांव जेजू कुरीस व्हरूंक आदार दिता. पोरनिपाट नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र गुस्सा वरवीं सडयलो म्हूण सगलो संवसार. एका दिसा 1-2 वसूलदार मागणें करूंक देव मंदिरांत वेता आनी आपलें अर्दें बडोवन म्हणटा, देवा हांव एक पातकी, म्हजी काकूट कोर. आनी फुडें जेजू म्हणटा, हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलोलो जावन आपल्या घरा परतलो. आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालती जाता तांकां देव उंच काडटलो. मोगला जेजू आमचे पातकी सोयम वळखून घेवन 2 दिसा पातोक पयसावूंक आनी पवित्रपणान वाडूंक आमकां तुजे कृपेन भोर. काकूट आमची कोर सोम्या काकूत आमची कोर. 6वें स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखामोड पुसता. पोरनिपाट नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र गुस्सा वरवीं सडयलो म्हूण सगलो संवसार. धर्मशास्त्री आनी फारिसेव एका दिसा पोर्दुवारांत सांपडलेले बायलेक घेवन जेजूशी येतात आनी शास्त्रांत मोइजेसान असल्या बायलांक फातरावून मारूंक फॉर्मायला म्हूण सांगून जेजूचें मन पोलेतात. सगळीं पातकी म्हूण सांगून दिवन जेजू हे बायलेक आपल्या जिवितांत नवसोनी हाडूंक संदी दिता आनी तिका म्हणटा, हांवूय तुका गुन्यांवकान म्हणना, वच आनी ह्या फुडें आनीक पातक करूं नाका. मोगला जेजू पातकाची ताळणी पयसावून दोर वेळार आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां सोंडी मेळटा ताचो फायदो काडूंक
आमकां तुजे कुरपेन बोर. काकूट आमची खोर सोम्या, काकूत आमची खोर. तुझी ओमेन पृथ्वी मोदाला सारखी तोरी यावे तुका होकमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा. सातवें स्थान जेजू दुसरे पावटी दोरनी शेवटोता. पोरनी पाठ नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या खुर्सा वरवीं सरिलो सगलो संवसार. खुर्सार उमकोलतल्या गुन्यांवकारांतल्या एकल्यान जेजूची निंदा करून म्हणलें, तूं क्रिस्त न्हूय, तो तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली. तेच कास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तूं देवाक भियेनाय. आनी ताणें जेजूक म्हणलें, जेजू, रायपणाची पदवी घेवन तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कोर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगतां, आयज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. मोगलो जेजू, आमची चूक वळखून घेवन तुजेच पदवेचेर पात येवन तुका मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां तुजो आदार दी. काकूट आमची खोर सोम्या, काकूत आमची आमची खोर. खोर. आठवें स्थान जेरुजालेच्यो उस्तोऱ्यो जेजूक चुचुतात. पोरनी पाठ नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता. हे तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. जेजू सिमांव पेद्रू, आंद्रे, जुआंव आनी जाकोब ह्या चोगा खारव्यांक आपयता तेन्ना ते जेजू लागीं आपणाक आनीक थोडो वेळ दी म्हूण मागोनात. त्याच वेळार निर्णय घेतात आनी सगळें सोडून जेजूचो पाटलाव करूंक आनी जेजू सांगाता वावरूंक फुडें पावल मारतात. आपलें जिवीत जेजूच्या वावरा पासत भेटयतात. मोगला जेजू, आमच्या जिवितांत तुका पयलो जागो दिवंक आनी तुजेच वावरा पासत आमचें जिवीत खर्चूंक आमकां तुजे कुरपेन बोर. काकूत आमची खोर सुम्या, काकूत आमची खोर. तुझी ओनो सांभाय ताव नासलोलो सागोर. तोरी यावे तुका होकमान केलोय देवा बोगोस म्हाका सायबा. नवें स्थान जेजू तिसरे पावटी दोरनी शेवटोता. पोरनी पाठ नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता. हे तुज्या तुज्या पवित्र खुर्सा खुर्सा वरवीं वरवीं सोडयलो सोडयलो म्हूण म्हूण सगलो सगलो संवसार. संवसार. जेजू प्रवचन करीत आनी देवाचे राजाचे शुभ वर्तमान परगटीत नगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान वेतालो तेन्ना ताच्या सांगाता जायती जाण आसलोली, जांचे वयले ताणें देंवचार काडलोले आनी जांकां पिडे रोगांतल्यो ताणें बऱ्यो केल्यो. जेजू सांगता मागदालेन म्हणटीत ती मारिया आसली, जिचे वेले 7 देंवचार भायर सरलोले. तेच बरोबर हेरोद्याच्या कारभाऱ्या कुसाची पोतीन जुआना आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायल्यो. त्यो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. आपल्या जिवितांत जेजून नवसोरणी आनी पेकोवणी हाडला देखून ताजे सेवेक आयती रावन देवाची खुशी ताणें पाळली. मोगला जेजू,
तुजेच आदारान जी देणी आमकां फावो जातात ती तुजे मोहिमे पासत वापरावंक आनी तुकाच चिटकून रावंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकूत आमची कोर सुम्या, काकूत आमची कोर. दावें स्थान जेजूक विंगडो करतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक हे तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. दोयाल मोवाल काळजाचो बापूय, हे वपारीन धाकटो पूत आपल्या दायजाचो वांटो घेवन पयशिल्ल्या गांवांत वचून थंय मोस्तें जिवीत जेवन आपले गिरेस्तकायेची वाट लायता. शेकी सोयरानार येवन आपली चूक वळखून घेता आनी परत आपल्या बापायच्या घराची वाट धरता. आपल्या बापायचें बरेपण पळोवन आपलें जिवीत नवसरता. मोगाला जेजू ओत्मीक बरेपण वळखून संवसारी नोदरेन चलपाचें सोडून दिवन पवित्रपणान भरलोलें जिवीत आपणावंक आमकां तुजो आदार दी. काकूत आमची कोर सुम्या, काकूत आमची कोर. इकरावें स्थान जेजू कुर्सार किडायतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. जेजू शिकवण दिवन म्हणटा, आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता थंय ताका मेलोत तो विस्वाशी आनी शाणो चाकोर सुभागी. दोनी ताका सोगले आपले दौलतीचेर अधिकार दितलो. पूण बास्कोल चाकोर बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्या बरोबर जेवंक आनी पिवंक लागत जाल्यार तो रावो नासलेल्या दिसा आनी नोकलो आसलेल्या घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका कडक शिक्षा दितलो. मोगाला जेजू विस्वाशी चाकोर पोरी आमचें जिवीत मांडून हाडून आमकां दिलोलें कार्य विस्वाशीपणी शार्तीर पावूंक आमकां तुजो आदार दी. काकूत आमची कोर सुम्या, काकूत काकूत आमची आमची कोर. कोर. बारावें स्थान जेजू कुर्सार मोरता. पोरनिपाट आनी नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. जाता जाल्यार आमी दिमेर रावचे. जेजू खुर्सार मेलो तेन्ना भुंयकाम आनी हेर घोट्टाले ते पळोवन शोधपती आनी ताचे बरोबर जेजूक राखताले ते सोबार भिवन म्हणूंक पावले. हो कोरेपणी देवाचो पूत आसलो. ताणें निमाण्या वेळार जेजू पोदवेदार आनी सोडवणदार म्हूण मानून घेतलें. मोगाला जेजू तुजेरूच आमचो भावार्थ दवरून सोगले तुजे पोदवे खाला चलता म्हूण आमी वळखून घेवंक आनी संवसारी बोलाचेर न्हूय बगोर तुज्या बोलाचेर पातयेवन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकूत आमची कोर सुम्या, काकूत आमची कोर. तुझी पवित्रताय म्हाका फावो केली.
13वें स्थान जेजूची कूड कुर्सावली देऊन ताच्या आवयच्या गोपान घालतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार तुका करता हांव सुम्याची सुक्रिस्ता. त्या तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. दोगा पुताचे वपारींक बापूय पयले पुताक आपोवन दाकाच्या मोल्यान काम करूंक धाडटा. पयलो पूत होयकारी मोन दिता पूण उपरांत वचना. मागीर दुसऱ्या पुता सोरशी वचून बापूय काम करूंक मागता. दुसरो पूत ना म्हणटा पूण उपरांत आपलें मोन बदलून काम करूंक दाकाच्या मोल्यांत वेता. मोगाला जेजू, तुजे कुशे पोरमोने आनी तुका जाय तेच आमच्या जिवितांत करूंक आनी जबाबदारेन आमचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकूत आमची कोर सुम्या, काकूत आमची कोर. 14वें स्थान जेजूक फोंडान निकिपितात. पोरनिपाट आनी नमस्कार तुका करता हांव सुम्याची सुक्रिस्ता. कित्याक तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. पावलू आनी सिलास बोनकोनींत आसले तेन्ना दोर्नकाम जाली आनी बोनकोण बुन्याद सोयत हाल्ली आनी तांकां सुटका फावो जाली ती पळोवन बोनकोनीचो राखणदार जागो जालो आनी बोनकोनीचे दारां उक्ती जाली ती पळोवन तोरवार भायर काडून तो आपलो जीव काडूंक सोदतालो तेन्ना सुटका फावो जालोल्या पावलून ताका वाटायलो. तेन्ना ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारोण मेलूंक हांवें कितें करूंक जाय? सुम्याचेर भावार्थ दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारोण मेळटलें. हीं उतरां आयकून राखणदारान आनी ताच्या कुटुंबान देवाचें उतर आयकून पवित्र स्नान घेतलें. मोगाला जेजू, तारोणाची वाट आमी चलूंक आनी तुजेरूच आमचो भावार्थ खोलावूंक आमकां तुजो आदार दी. काकूत आमची कोर सुम्या, काकूत आमची कोर. आयच्या मिसाचे भेटेन किरीत भाशेन आमी मागता सोंपलेल्या जुजे प्रेशियस नोनीस आमचो भाव ताका सासनाचो विसव दिवंक सुर्गीचें सूख फावो करूं म्हूण मागुया. तशेंच आज जल्माचो दीस आमचो भाव आग्नेल दिता बोली समोर उमता ताचे खातीर आनी ताच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. देवान ताका बरे भलायकीत सांबाळूंक आनी सगळीं आपले आसलेली मनाची चिंतना शांती पावूंक ताका आदार दिवं म्हूण मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं मोगसोणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पुदयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून थोडं विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भाग्यून सदांच्या कुवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पुदविदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दुलोब बापा, आमची काळजां तुज्या मोगान बोर. आमच्या पातकी स्वयंबाच्यो वंदावण्यो दोमावूंक आमकां बोड दी आनी तुज्या आज्ञा प्रमाणे चलून
सर्गीच्या सुखाक आमी पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकमणान जियेतान रासून चलयता सासनाच्या सासनाक. ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, इस्रायल पोरचे सोर्वेस्पोरा तुमच्या देवा चडशीं परतून येयात. तुमचे खोटेपणाकूच लागून तुमचें जाल्लें गोठण कोती दुखीचीं उतरां घेवन सोर्वेस्पोराशी परतून येयात. ताका म्हणात, आमकां नवें सूख मेळच्याक आनी आमच्या ओटांनी आनी तुका वाखाणणेची भेटवणी करच्याक सगळें आमचें खोटेपण काडून उडय. आसिरियेच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. गोड्यांचेर आमी चडून बसची ना. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमी परतून आमचो देव म्हणून पाचारची ना. कित्याक तुजेच सोवें अनाथांक काकलूत मेळटा. ताचे अविस्वाशीपणाक वखद लायतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव ताचो मोग करतलो. कित्याक म्हजो राग ताचे वेलो कोडचल्लो. दोवा वरी हांव इस्रायलाचेर पडटलो आनी कोनेली सारको तो वचतलो. लिबानाच्या रुखा पोरी तो पाळां घेतलो आनी ताचे फाटे पयस पयस पावतले. तो आजेतिना वरी सुंदर आनी लिबानाच्या देवदारा पोरी दोमदोमीत जातलो. म्हजे सावलेक ती बसूंक येतली. गंवाचें तुमकां खूब पीक मेळटलें. दाकाचो मळो ती रोयतली आनी लिबानाच्या इतलो नांव वस्त सोरो तांकां मेळटलो. कुड्ड्या देवा लागीं एफेर्माक आनी कसलो संबंद उरला. तांची मागणी आयकता तो हांव आनी तांचो सांबाळ करता तो हांवूच. हांव एका सदांच जित्या सुरू रुखा सारको. म्हाकाच लागून तुमी सुफल जातात. शाणो मनीस ही उतरां समजून घेवूं. जाणार मनीस ताचो अर्थ शिकूं. सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट. बरी मनशां ताचेर चलतात पूण पातकी मनशां आडलून पडटात. देवाचें उतोरें. जबाब. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. जबाब. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. ओळखूंक हें नासलेलो हो तालो हांवें आयकलो. तुज्या कांदार जूं दवरलेलें तें हांवेंच काडलें. पाटी करचो वेतीचो वावर तुज्या हातांतलो काडून उडयलो. तुज्या दोलडेरपणांत उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. जबाब. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. वाडलोलेच्या कुपांनी लिपून तुका हांवें जाप दिली. मेरीबाच्या उदका लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. पोरजे म्हजे शिटकावणेक कान दी. इस्रायला तुवें म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार
जबाब हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव मोचें आय. पोरको देव तुमचे मोदें आसचो न्हय. बायल्या खंयच्याच देवाक बोजू नाका. जाणें इजिप्टाच्या देसांतली तुका भायर काडली तो हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव. जबाब हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव मोचें आय. म्हजे पोरचे म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट दवरली जाल्यार बोरेंतलो बरो गोंव दिवन हांव तुमकां पोसतलो आसलो आनी कोडपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी करतलो आसलो. जबाब हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव मोचें आय. उद्गार जिवीत बोदलात म्हणटा सर्वेस्पोर सर्गीचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्क पोरमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेसून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच दोनी आनी तुज्या दोनया देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बोळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचेवून व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी दोन शास्त्र्यान ताका म्हळें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगो दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बोळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हडते. जेजून ताका म्हळें, तूं देवाच्या राज्यांतान पयस ना. आनी त्या फुडें कोणाकूच ताका विचार करूंक काडीच जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेंत देवाचे पयले सुमूर्तीचो उगडास करता. आमी जाणा इस्रायलाच्या बुका परमणे तांचे बूक आसले 5 बूक आमी तांकां तोरा म्हणटा. किरीत भाशेन तातूंत ताणें 613 आनीक उपदेश तांणी घडून हाडलेले. पूण मोजेसान 10 मांदामेंत दिल्ले तातूंतलो पयलो मांदामेंत, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या बोळान सर्वेस्परा देवा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो आनी ताकाच तुवें नमस्कार करचो. ही आज्ञा बरे तरेन पाडूंक दर दिसाक दर एक जुदेव आपल्या जिवितान वावुरतालो आनी प्रयत्न करतालो. आयचे पयलें वाचप ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. ओजियस प्रवादी किरीत भाशेन आपले पोरजे खातीर देवा लागीं विनोती करून मागता. कित्याक पोरजा देवान केल्ली विस्मितां, देवान केल्ली तांचे सगळे बऱ्यो वस्तू विसरता आनी आपल्या संवसारी वस्तून गूल जावन देव आसा म्हूण ती संवसारान पाचारूंक विसरून पावतात. आनी किरीत भाशेन ओजियस प्रवादी तांकां म्हणटा, आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमी परतून आमचो देव म्हणून पाचारची नांव. म्हणजे तांणी किरीत भाशेन एके भाशेन आपल्या हातांनी देव केले. कुड्डे देवांक बसूंक ती पावली आनी तांकां देव कशें ती मानताली. म्हणटच ओजियस प्रवादी तांचे लागीं बोबाड मारून म्हणटा, इस्रायल पोरजे, सर्वेस्परा तुमच्या देवाचोशी परतून येयात. तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचें जालें घोट्टान कोणती दुखीची उतरां घेवन सर्वेस्पराशी परतून येयात. बाबा भयणीनो, सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बोडान सर्वेस्परा देवाक आमी किरीत भाशेन नमस्कार करूंक गरजेचो. कित्याक बागेवन पावलो रोमकारांक 5वे आवेस्परान 5वे उडीन अशें आमकां म्हणटा, बोरवासो आमकां फटयना
कित्याक पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचो मोग आमच्या काळजान ओतलेलो आसा. म्हणटकूच हो मोग आमकां जो देव आमच्या काळजान ओतता तो सासणांक ताका मोग करूंक आमकां तो किरीत भाशेन आवडून आमकां तो बोड दिता. ह्या देवाचो आमी मोग करूंक गरज, कित्याक देव आमचो परिपूर्ण मोग करता. देव आमकां केन्नाच साणिना, देव आमकां केन्नाच पोरो घालिना, देव आमकां केन्नाच वायटाक सोडिना. आमी तर ह्या देवाक खरेपणी तर बोजलो जाल्यार हो देव आमकां सदां काळ आपले वेगीत आनी आपल्या पाकट्यान सांबाळून दवरतलो. म्हणटूच सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी केदींच पोरणी पाठ करूंक विसरचें न्हय. पोरणी पाठ आमी करता जायते फावटी, पूण सगल्या काळजान सगल्या मनान ताका आमी नमस्कार करूंक विसरता. कित्याक आमचें काळीज आनी मन वस्तूंचेर आसता, खोटेपणा वस्तूंचेर आसता, संवसारी वस्तूंचेर आसता, सोरतात त्या वस्तूंचेर आसता, सोरनात त्या वस्तूंचेर आमी जायते फावटी विसर घालता. आज परतून एकदां जेजू आपल्या धर्मशास्त्र आनी फारिसेवा मदें भासाभास करतना एक जाणार ताका येवन म्हणटा तुवें एक आज्ञा बरे तरेन सांबाळल्या. कसली आज्ञा? सगल्या तुज्या काळजान सगल्या तुज्या मनान तुवें तुज्या सर्वेस्परा देवाचो मोग केलोय. पूण उगडास तर हाचेहून व्हडली एक आनीक आज्ञा आसा दुसरे सुमूर्तींतलो. जेजू ताका कितें भाशेन उगडास करता, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो तुवें करचो. ह्याहून आनी व्हडली आज्ञा ना. बाबा भयणो आमच्या जिवितान नदर मारुया. जायते फावटी देवाक आमी सगलें दिवंक तयार आसा. देवाक आमी भेट करता, देवाक आमी आर्गां दिता, देवाक आमी पयशे घालता, देवाची बोजवण आमी करता. पूण आमच्याच घरान आमच्या शेजाऱ्याक आसा तो वो आमचो पेलो आसा तो आमच्या घरान घरचे आसा तांकां एक दीस बरें उतर दिवंक आमी विसरता. बरे भाशेन तांकां समजणी दिवंक आमी विसरता. बरे भाशेन तांकां फूल ना पाकडी दिवन आदार करूंक आमी विसरता. बरे भाशेन आमी तांकां जाप करूंक भाव भयणो फाटीं सरता. कसलो आमचो मोग तर? देव आमकां पोरो घालिना. आमी देवाचेर कितले फावटी कोलपोता, देवाचेर आमी जायते फावटी आड वेता, देवाक आमी विसरता, देवाक बाबा भयणो आमी गुणगुणटा, तरी पूण देव आमचो मोग करता. आनी ही व्हडली वसोकताय देवाची की देव आमचो मोग करता. ह्या देवान आमची तर काळजां पवित्र आत्म्या उद्देशी आमच्या काळजान तर हो मोग ओतला जाल्यार आमी हो मोग दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. आज आमकां परतून एकदां उलो आमी हो सयेक घेवया बाबा भयणो, एकामेकाचो मोग करूं. मोग करून आमचे जळटा त्या पेल्याचो मोग करूं. आमकां वायट करता त्या पेल्याचो आमी परतून मोग करूं. आमकां खोर उतरांनी पाचारता त्या पेल्याक आमी बरें उतर दिवं. आमकां निर्डुकाय करता तसल्याक आमी बोगसणी दिवं. तेन्नाच की खरो देव आमचे सगळ्यांची येतलो. तेन्नाच की आमी म्हणूंक पावतले हांव सर्वेस्पर तुजो देव एकलोच दोनी ताचो आमी सदां काल मोग करुया. Jesus, tu chegar.
मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके बोलीत शुभेच्छा दवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. दोयाळ बापा, आमी भेटूंक हाडल्यान त्या दानाचेर प्रसून जावन तुजी दिश्ट घाल. ती तुका मानता तसलीं जावं आनी आमकां तारोण चडूंक उपकारूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची कारसां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काड्यान सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फॉर्मायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे पुरी आमचे सणभोणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगल्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं, सर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा खुराक. Babardazo gut porgotuya Jesu tuja kusani punoshi vodona vorvi tuve nam kasuruni soya sosaracha sorvodara amchi बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जी चिकूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्ता तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगतचो पोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदुनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. दर दिसाक देवाचो मोग आमी दुसऱ्या सवें दिवंक आनी उदीक आमच्या पेल्याक बोगसोणी दिवंक जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला. कोतकोत्यान जेजून शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी आमचो दिसपटो गिरास आमकां आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थालनेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्या सर्वेस्परा सोर वायटांतल्या आमकां निवाद दय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन ओतरेकता तर आमकां तुजें उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवतकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका आनी तुजी कुशी परमळ तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोड. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोड. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या शेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्यां खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवून आशयता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवून शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खी तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितलें गोडे सांगता म्हाका पावलें एकूच गान आमच्या ओंप्यार एकूच मोग आमच्या काळजांत एकूच जीव आमचें सोमेस्तान देवारूतें कुरान एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितलें गोडे सांगता म्हाका पावलें कुरान एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितलें गोडे सांगता म्हाका पावलें वेगळो चड गान उडयलो सगळ्याचो एकचार जालो दुस्मानाक बेगीन घेवया मोगानूच जिवीत जाया कुरान एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितलें गोडे सांगता म्हाका पावलें कुरान एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितलें गोडे सांगता म्हाका पावलें मुखेल्या चिरुमाची तानेल्या पिवोचें आगावलें वेगळ्या गांवचें वाचुल्या पिरातीचें कुरान एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितलें गोडे सांगता म्हाका पावलें कुरान एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितलें गोडे सांगता म्हाका पावलें प्रार्थुया सुर्गीच्या बापा ह्या बलिदानांत आमकां वांटो दिवन तूं आमच्या काळजांनी घालताय तो मोग आमच्या आत्म्याक तशें कुडीक फलादीक जायसो कोर आनी आमी स्वर्गार पावसो कोर तुज्या जिवान आमकां उदीक उदीक बोर हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक उचून यात एकामेकाचो मोग करूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा आयकोल्या उतराच्या उजवाडात संवसारांत आमी वचूंक जाय जिविताच्या उब्या पोसनात संवसारांत आमी वचूंक जाय एकाच मोगान आनी बाबातान सदांच बरे क्रिस्तांव जावच्या Zastacia dziewita waty, tu aka salvator donuja,
ekang mogan ani baba